नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संरक्षण वाठारांतली आत्मनिर्भरता ही चैनीची गजाल न्हय जाल्यार धोरणात्मक गरज आसा अशें प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलें. वास्कोंतल्या गोवा शिपयार्डांत भारतीय तटरक्षक दळा खातीर बांदिल्ल्या पयल्याच प्रदूशण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रतापच्या जलावतरण सुवाळ्यांत ते उलयताले. शिश्टाचारा प्रमाण जलावतरण केल्या उपरांत उलयतना तांणी खंयचेच राष्ट्र फकत संसाधनां, तंत्रगिन्यान वा अर्थीक तांक हाचेर व्हड जायना जाल्यार तांच्या मुल्याधिश्ठात आदर्शांक लागून राष्ट्राची खरी तांक स्पश्ट जाता. समुद्र प्रताप हें जहाज दर्याच्या प्रतिश्ठेचें आनी सुरक्षीततेचें प्रतीक आसा अशेंय तांणी म्हळें. ह्या जहाजाच्या निर्मिती खातीर 60% परस अदीक स्वदेशी सामग्री वापरल्या अशी म्हायती लेगीत मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लेगीत ह्या कार्यावळी खातीर हजर आशिल्ले. मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इस शिप की एक और खास बात यह है, इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट यह दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे सीएमडी उपाध्याय हांणी समुद्र प्रताप जहाजाच्या बांदकामा खातीर ह्या कार्यावळीत खोस उक्तायली आनी तांणी मंत्री राजनाथ सिंग हांकां येवकार दिलो. आज जिस पोत की कमीशनिंग हो रही है आईसीजीएस समुद्र प्रताप वह केवल एक जहाज नहीं बल्कि भारत की तकनीकी परिपक्वता, पर्यावरण प्रतिबद्धता और समुद्री उत्तरदायित्व का सशक्त प्रतीक है। आईसीजीएस समुद्र प्रताप यह एक पोत ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय क्षमता का जीवन प्रदर्शन है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया वेसल है और गोवा शिपयार्ड में निर्मित यह पोत सिद्ध करता है कि भारत आज डिजाइन में भी आत्मनिर्भर है। इस पोत के निर्माण में 60% प्लस स्वदेशीकरण शामिल है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हाइब्रिड सी गोइंग पोत है और भविष्य की हरित, दक्ष और टिकाऊ समुद्री तकनीक की दिशा तय करता है। यह भारतीय तटरक्षक बल का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, आकार में भी और क्षमता में भी। भारतीय तटरक्षक दळाच्या समुद्र प्रताप जलावतरण कार्यावळी खातीर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग काल सांजे उसरा दाबोळे विमानतळाचेर पावले. विमानतळाचेर राजशिश्टाचार मंत्री मोविन गुदिनो हांणी तांकां येवकार दिलो. भाजपाचे वडील फुडारी केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह तामिळनाडू भेटेर आसात. काल तांणी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें. आगामी काळात वेंचणुको जावपी तामिळनाडू आनी अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांतल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी पक्ष संघटने खातीर नेटान वावुरचें अशें आवाहन मंत्री अमित शाह हांणी केलें. ते उपरांत तांणी पुदुकोट्टई हांगा आयोजीत केल्ल्या भाजपाच्या भौशीक सभेत मार्गदर्शन केलें. तामिळनाडूंतल्या सत्ताधारी पक्षाचेर तांणी भ्रश्टाचाराचें आनी घराणेशाहीचो आरोप केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान तामिळनाडूच्या उदरगती खातीर भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला अशें मंत्री शाह हांणी आपल्या उलोवपांत ह्या वेळार सांगलें. 2020 वर्सा दिल्लीत जाल्ल्या दंगल प्रकरणांतलो आरोपी उमर खलीद आनी शर्जील इमाम हांचो जामिनाचो अर्ज आयज सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारलो. ह्या दोगांक फुडल्या वर्सभरांत परतून जामीन अर्ज दाखल करपाचे न्यायालयान बंदी घाल्या. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आनी न्यायमूर्ती NV अंझारी ह्या दोन वांगड्यांच्या खंडपीठान हो आदेश जारी केला. 2020 वर्सा दिल्लीत जाल्ल्या ह्या दंगल प्रकरणांत 53 लोकांक मरण आयिल्लें.
अमेरिकन व्हेनेझुएलात प्रत्यक्ष राज्य करचेना, मात राजकीय बदल घडोवन हाडपा खातीर तेलबंदीचो वापर करतले अशें स्पश्टीकरण अमेरिकेचे विदेश वेव्हार मंत्री मार्को रुबियो हांणी केलां. व्हेनेझुएलाच्या दिसपट्ट्या कारभारांत अमेरिका हस्तक्षेप करची ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो हांकां तांच्या घरकान्नी सयत अमेरिकेंतल्या ब्रुकलिन कादयेंत दवरिल्ल्याची खबर आसा. तांचे आड नार्को दहशतवाद आनी अमेरिके आड कटकारस्थान केल्ल्याचो दुबाव आसा. अमेरिका व्हेनेझुएलांत मजगतीं सुरू आशिल्ल्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर भारत सरकारान भारतीय नागरिकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भारतीय लोकांनी सादूरताय बाळगुची अशें विदेश मंत्रालयान सूचित केलां. भारताची एकता देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या आद्य संस्कृतीक लागून तिगून उरल्या अशें मत आदले मुखेलमंत्री आनी विद्यमान भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत गोंय जागोर असोसिएशन आनी पर्यटन संचालनालय हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या 13व्या जागोर महोत्सवाच्या उक्तावण कार्यावळींत मंत्री कामत उलयताले. गोंयच्या आदिवासींनी जपून दवरिल्ली लोकसंस्कृती तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान जागोर अकादमी स्थापन करची अशें लेगीत मंत्री कामत हांणी ह्या वेळार सुचयलें. गोंय ह्या राज्याची संस्कृती हे राज्याचे दायज चलत आयिल्ले हे सांबाळून दवरप हे सगळे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य ठरता. आनी म्हणून जागोर आतां जागोराचे कितलेशे मॉडिफिकेशन जाले. जागोर खंय पावपा लागलो. जागोराचे फॉर्म बदलले. पूण जागोर जो सुरवाते पासून चलत आयलो आनी ह्या आमचे सत्कार मूर्ती आसात आनी तांच्या सारक्या लोकांनी योगदान दिवन हो जागर वयर काडपाचो प्रयत्न केलो. आज म्हाका आनंद जाता की गोविंदान फुडाकार घेवन ह्या जागराक आज शहरात पावलो. ह्या पुणेच्या ह्या परिसरात हांगा ह्या राजीव गांधी कला मंदिरात शहरातल्या लोकांक जागोर कितें म्हणटा तें खबर आसा नको. ज्यो तुका अशा मेळाव्यांनी अशा कार्यक्रमांनी मेळटा ते आयच्या भुरग्यांक सांगल्यार तांकां खरें दिसता. तीच परिस्थिती हे असे जागोरा सारखे कार्यक्रम हे म्हाका दिसता सगळ्या शहरांनी पावोवपाक जाय. प्रियोळचे आमदार आनी कार्याध्यक्ष गोविंद गावडे हांचे लेगीत ह्या कार्यावळींत उलोवप जालें. ज्याने हो आद्य जागोर जो आसा तो कसलीच तरेची अपेक्षा न बाळगता, जेदे वेळाचेर कसलीच तरेची साधन नाशिल्ले, सुविधा उपलब्ध नाशिल्ली, माचयेचेर किंवा मांड अशें सजिल्ले नाशिल्ले, ते वेळाचेर आपणाचेर जाल्लो अन्याय. आपल्याक कितें सांगपाक जाय भौसाक, आमी कितें करपाक जाय ते बोल गितांनी त्या शब्दांनी रचिल्लो हो प्रकार अर्थात हो लोकनाट्य प्रकार म्हणल्यारूच जागोर. ज्या जागरांतल्यान आज तियात्र सारकेलो प्रकार आज सगळ्यांच्या जनते मुखार आणि खास करून गोंयचे मुखार आयिल्लो आसा. मये मतदारसंघात आयोजित केल्ल्या आमदार चषक फुटबॉल सर्तीचे उक्तावण खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी आयज जालें. 1 म्हयनो चलपी ह्या फुटबॉल सर्तींत राज्यभरांतल्यान 48 पंगड वांटेकार जातले. ह्या कार्यावळीक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांणी फुटबॉल खेळगड्यांक मार्गदर्शन केलें. सरकारांनी आमी एखादी एडेड जर संस्था बरी ताजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जर जायत जर ताका जर आमी साधन सुविधांचो विचार केलो आनी थोडो आमी सपोर्ट केलो आनी आशिल्ले कोचीस जर आमी सारकें युटिलायझेशन करपाक शकले जाल्यार ताजे वॉच त्या संस्थेचो उरलो. त्या कोचाचें युटिलायझेशन सारकें जालें आनी तातूंतल्यानच त्या स्कुलांमध्ये बऱ्यांतले बरे खेळगडे विकसीत जात आसतनाच म्हणजे सकाळी 1-2 वरां प्रॅक्टीस आनी सांजचे 1-2 वरां प्रॅक्टीस आसा ती जर जावपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता खरें अर्थान आमी बरे खेळगडे तयार जावंक शकतले. जे फुटबॉल आसतले फुटबॉलाच्या अर्थान आमचे सेंटर आसात की ताचोय आमकां विचार करचो की त्यामुळे ताजे ग्रांट आनी एड आमी दिवपाच्या दृश्टिकोनांत ते विचार करता. त्यामुळे जर ह्या भागांत जर तशा प्रकारची जर वेवस्था आसत जर जायत न्ही एखाद्या संस्थे कडेन आनी विशेष करून आमचे कडेन जर बरी फेसिलिटी आसत जर जायत जर ताचो विचार करपाक येता. नासत जर जायत न्ही हांव दोनूय आमदारांक सांगपाक सोदतां की नासत जाय फुडें आमी डेव्हलप करुया. त्यामुळे खेलो इंडिया जो आमचो कन्सेप्ट आहे भारत सरकाराचो आसा न्ही आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन स्पोर्ट्साचेर ताणें चड फोकस केल्लो आसा.
आसामात आयज फांतोडेर भुंयकापाचे झटके जाणवले. भुंयकापाचो केंद्रबिंदू मोरेगांव जिल्ह्यात सुमार 50 किलोमिटराचेर आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलें. ह्या भुंयकापाची तांक 5.1 रिश्टर इतली आशिल्ली. ह्या भुंयकापाचे झटके भूतान, नेपाळ, बांगलादेश ह्या देशांतय जाणवल्याची खबर आसा. आतां मेरेन जिवीतहानी वा हेर कसल्याच लुकसाणेची खबर ना. थळावे प्रशासन आनी आपतकालीन यंत्रणा सतर्क जाल्यात. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.